स्मार्ट सिटीचें काम उण्या दर्जाचें आशिल्ल्याचें सरकारांतल्याच मंत्र्यानूच मान्य केलां तेन्ना ह्या कामाची न्यायालयीन चवकशी करपाची मागणी काँग्रेसीन केला. ह्या कामान घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. लोकांच्या पयशांची अशी लुबाडणूक जाता आनी तुमी कारवाय कित्याक करिनात, हें चल्लां तरी कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. सरकारांतल्या मंत्र्यानूच हें उगडकीस हाडला की ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामांत घोटाळो जाला तेन्ना काँग्रेसीन हाचेर आरोप केला की बेगिनांतल्या बेगीन हेचेर कारवाय जावप, न्यायालयान कारवाय जावप शक्य आसा. लोकांचो पयसो तुमी इबाडटा ताचेर कारवाय जावपाक जाय अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा. गोयच्या अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दियात ही मागणी घेवन गाकुवेद संघटनेच्या अध्यक्षताये खाला 14 संघटनांनी बेरेस्तारा लक्षणीक धरणे आंदोलन केले. 20 वर्सां जावन लेगीत गोंय सरकार ह्या घटकाक राजकीय आरक्षण कित्याक दिना असो प्रश्न ह्या वेळार साबार संघटनेच्या जाळवणदारांनी केला. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर हे आंदोलन ह्या संघटनांनी केले. गोयच्या अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दियात ही मागणी घेवन गाकुवेद ह्या संघटनेच्या अध्यक्षताये खाला 14 संघटनांनी बेरेस्तारा हे लक्षणीक धरणे आंदोलन केले. पेडणेच्या हरमल वाठारांतले नळ सुक्यार पडल्यात. म्हयनो जालो नळाक उदकाची पुरवण जायना देखून लोक उदका खातीर भरपूर तानेल्यात. उदकाची बिलां वेळार धाडटात पूण उदक कित्याक सोडिनात असो प्रश्न थळाव्या बायलांनी केला. 4 दिसां पयलीं उदका पुरवण जावंक ना जाल्यार सोमाराक कळसुलो घेवन भौशीक बांदकाम विभागाचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्या बायलांनी दिल्या. एका वाटेन सरकार म्हणटा हर घर जल, पूण हे गोंयच्या कितल्याशाच गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक नळाक उदकाक पादिशार जाल्ल्याचें हें चित्र पळोवपाक मेळटा. पेडणे म्हाल्याक कितलेशेच दीस जाले उदक येना ताका लोकांनी नाराजी उक्तायला. म्हयनो जालो म्हणटा लोकांक नळ ना देखून लोक उदका खातीर भरपूर तानेल्यात. लोकांक उदकाची बिलां येता पूण उदक मात वेळार येना म्हणून लोक सामके बेजारल्यात. सोमार मेरेन जर उदक येना जाल्यार कळसुल्यो घेवन भौशीक बांदकाम खात्याच्या विभागाचेर वचून मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्या बायलांनी दिल्या. आमठाणे धरणांत मानग्याच्या हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या संगीता शिंगाडी हिच्या भुरग्याक सरकारान आधार दिवचो. फॅमिली मदल्या एका भुरग्याक तरी सरकारी नोकरी दिवची अशी मागणी गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळान केला. आवय बापूय नाशिल्ली ही भुरगीं आतां पोरकी जाल्यात अशी खंत मंडळाचे दिवचल तालुका अध्यक्ष आनी थळावे पंच वांगडी दिलीप वरख हाणें उक्तायला. मजगती धनगर समाजोन्नती मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष सर्गेस्त भागो वरख हांच्या नांवान सुरू केल्ले निराधारांक आधार ह्या येवजणे खाला मंडळान शिंगाडी फॅमिलीक आर्थीक मदत केल्या. फाटल्या शेनवारा आमठाणे धरणांत मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यांत संगीता शिंगाडी ह्या गरीब बायलेक बुडून मरण आयिल्लें. वाडे शिवोले वाठारांत बेशिस्तपणान एक पर्यटक भर वेगान आडवी तिडवी मोटार चलोवपाचें प्रकरण बुधवारा राती 11:15 घडलें. हो प्रकार पळोवन कांय जागृत नागरिकांनी ह्या गाडयेचो व्हिडिओ काडून व्हायरल केलो. रेंट कॅब आशिल्ली ही गाडी चलोवपी ड्रायव्हर कशाय कशी चलयतना ह्या व्हिडिओत स्पश्ट दिसता. ह्या चालकाचेर कारवाय करचीच मात अशा तरेन बेशिस्तपणान लोकांच्या जिवाचेर येवपी ड्रायव्हिंग करपी मनशाचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. अठ्ठावीस मे दिसा नव्या संसद भवनाचे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जातले. संसद भवनाच्या उक्तावणा वयल्यान सध्या वाद बरोच रंगला. 19 विरोधी पक्षांनी उक्तावण सुवाळ्याचेर बहिष्कार घालपाचें थारायला. एक पत्र बरोवन तांणी आपली भुमिका मांडल्या. आता राहुल गांधी हांणी एक ट्वीट केला. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी संसदेचें उक्तावण करप ना आनी तांकां सुवाळ्याचें आमंत्रण दिवप ना हो ह्या देशाचो सर्वोच्च संविधानीक पदाचो अपमान आसा. संसद अहंकाराच्यो विटा रचून न्हय, संविधानीक मुल्यांनी उबारतात अशें ट्वीट करून ताणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर टिका केल्या. उदका स्त्रोत खात्याच्या वतीन कोरगांव देवूळवाड्या वयल्या श्री कमळेश्वर देवस्थान कडेन बांय बांदकामाचो शुभारंभ प्रवीण आर्लेकरान केलो. वट्ट 5 लाख रुपया खर्च करून बांय बांदकामाचें काम हातांत घेतलां अशें आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. ह्या वेळार देवस्थानाच्या समितीचे अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. कुडचडेच्या शेल्डे वाठारांतल्या मैदानाची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या. फाटल्या 2 वर्सांच्यान मैदानाच्या दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलां पूण अजून मेरेन कसलेंच काम जाल्लें दिश्टी पडना. फक्त माती हाडून उडयल्ल्या कारणान भुरग्यांनी खेळचे कशे असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. पावसांत मातयेक लागून रेबो जातलो आनी मैदानाचे 12 बेरेस्तार जातले तेन्ना शेल्डे पंचायत खेळा प्राधिकरण आनी आमदार निलेश काप्रालान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला. पणजे शारांतले स्मार्ट सिटीचें काम तितलेशें दर्जेदार ना अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात म्हणटा. PWD कडेन तांत्रीक अधिकारी आसतनाय 8 कोटी रुपया मोडून सल्लागार नेमला आनी ताका लागून हांवें भितून हस्तक्षेप करप बरें जायना म्हूण हांव सद्या ओग्गी रावन हें सगळें पळोवन घेतलो. इतले पयशे जर खर्च केला जाल्यार लोकांक बऱ्या दर्जाच्यो सुविधा मेळपाक जाय अशें बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लोकसभे खातीर म्हजें नांव जाहीर करून टिकाकारांची तोंडां बंद केल्ल्याचें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक सांगता. आमच्या पक्षान शिस्त आसा, आमी पदाची आशा करिनात. पक्ष जी जबाबदारी आमकां दिता ती आमी पार पाडटात अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच हे फावट लोकसभेची दक्षिण गोंयची सिटूय जिखपाचो विश्वास मंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायलो.
देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा सकयल भारत देश विश्वगुरू जावपाक वेगान पावलां मारीत आसा. मोदीजी सारख्या योग्य नेतृत्वाक लागून हे शक्य जाता अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्त केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिरोशिमा जपानांत घडोवन हाडिल्ल्या G7 समिटांत विश्व शांतिकायेचो संदेश दिल्लो. तांच्या ह्या संदेशाच्या ह्या समिटांत वांटो घेतिल्ल्या हेर देशांनी भरभरून तुस्त केलां. तशेंच पपुआ न्यू गिनी, फिजी सारक्या देशांत भव्य स्वागत केलां. हाचे वयल्यान ताच्या विचारसरणेक कितली प्रतिश्ठा आसा ताचो अदमास येता अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. गोंय विद्यापीठात नोकरी भरतेत घोटाळो जाला. मेरीट आनी सिलेक्शन वळेरी जाहीर करिनासतनाच LDC आनी MTS पोस्टांचेर भुरग्यांक घेतल्यात. नोकरी भरती नेमांचें देखून पालन जावंक ना. ते भायर जे आदले MTS कॉन्ट्रॅक्टी कर्मचारी फाटलीं कितलींशींच वर्सां काम करताले तांकां भायर मारून नवे कर्मचारी घेतल्यात असो TMCन आरोप केला. राजकीय हस्तक्षेपाक लागून ही नोकर भरती जाला असो दुबाव मारता देखून हातूंत मुखेलमंत्र्यान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीन केला. तशेंच ह्या विशीं गोंयचे राज्यपाल आनी गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू PS श्रीधरन पिल्लाय हांकांय तृणमूल काँग्रेसीन निवेदन दिलां अशी माहिती तृणमूल काँग्रेसीचे समन्वयक समील वळवयकरान सांगली. तमर्शी विश्वविद्यालय आणि भारतीय विद्या भवन दिल्ली हांच्या जोडपालवान G20 अंतर्गत 27 मे 2023 ह्या दिसा गोंयांत वास्को C20 परिशद जातली. ह्या परिशदेक शिक्षण, भलायकी, निरोगीपण, अध्यात्मीक आणि मनोरंजन अशा विशयांचेर फुडें येवपाक माची दितात आणि ही परिशद ऑनलायन आणि ऑफलायन जातली. ह्या परिशदेक गोंयकारांनी येवन अध्यात्मीक मार्ग आपणावन जागतीक संकश्ट सोडोवपाक C20ची जी माची आसा ती मजत करता अशी माहिती समन्वयक दोतोर शशी बालान सांगली. केप्याच्या बाल भवनाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या गिमाळ्या शिबिराक भुरग्यां कडल्यान सामको बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. माणकुल्या भुरग्यांनी ह्या शिबिरांत वांटो घेतिल्लो. बेरेस्तारा ह्या शिबिराचो समारोप सुवाळो जालो. समारोप सुवाळ्याक आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हाजीर आशिल्लो. भुरग्यांक ल्हान पिरायेचेर योग्य संस्कृताय आनी मार्गदर्शन दिवप गरजेचें आसा. देखून भुरग्यांच्या भितरल्या गुणांक वळखून तातूंतल्यान कला गुणांक संद दिवपाक जाय अशें बाबू कवळेकारान म्हटलें. बेरेस्तारा बार्देस मालात रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान कोयर आनी माती हाडून उडोवपी आनीक एक ट्रक पालिकेन धरलो. बुधवारा मामलेदारान पळोवणेची मोहीम आयोजीत केल्ली. त्या वेळार तांच्यांनी 2 ट्रक धरले. ह्याच संदर्भात लोकांक लेगीत संदेश दिल्लो आसा. बेरेस्तारा पेडे वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात अशी कागाळ आयल्या उपरांत पालिकेन पळोवणी केली. माती हाडून उडोवपी आनी एक ट्रक पालिकेन धरलो. हो ट्रक फुडल्या कारवाये खातीर पुलिसांच्या ताब्यांत दिला. अशा बेकायदेशीर पद्दतीन कोयर हाडून उडोवपी लोकांचेर कारवाय करतले अशें उतर मामलेदार प्रवीण गांवसान सांगलां.
देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशभर जीवन लायफ हे मिशन सुरू केला. गोंयांत ह्या मिशना अंतर्गत रान खात्याच्या वतीन सावर्डे पंचायतीत नितळसाणीची मोहीम राबयिल्ली. ह्या वेळार गांवचे सरपंच, पंच, रान खात्याचे कर्मचारी तशेंच थळाव्यांनी रस्त्या कुशीक उडयल्लो प्लास्टिकाचो कोयर काडलो. उदकाचो योग्य तरेन वापर करचो असो संदेश रान अधिकाऱ्यान ह्या वेळार दिलो. गोंय आणि उत्तराखंड आध्यात्मिक पर्यटनाच्या हेतान केल्ली कबलात एक म्हत्वाची कबलात जावन आसा. ह्या कबलाता वरवीं वेलनेस ट्युरिजमाक बरो फुडाकार आसा अशें मत योग गुरू रामदेव बाबान व्यक्त केलां. अध्यात्म आनी विज्ञानाची सांगड घालून गोंय सरकारान वेलनेस ट्युरिजम हेका भर दिवची अशें रामदेव बाबान म्हटलां. गोंयचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही कबलात जातकीच योग गुरू रामदेव बाबाची भेट घेतली. त्या वेळार रामदेव बाबान गोंयच्या वेलनेस ट्युरिजमाक बरो फुडार आसा अशें म्हटलें. गोंयच्या मागासलेल्या तालुक्यांची आर्थीक तशेंच रोजगार निर्मिती बाबतींत उदरगत जावची म्हणून गोंयच्या वेवसायिकांनी गोंय आर्थीक महामंडळाच्या टर्म लोनाचो फायदो घेवचो अशें आवाहन महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केलां. ह्या तालुक्यांनी वेवसाय सुरू करपी वेवसायिकांक खासा रिबेट दिवपाची तजवीज आसा अशें ताणें म्हटलें. तशेंच बायलां आनी अनुसूचीत जमातीच्या उदरगती खातीर लेगीत EDC वरवीं वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायिल्ल्यो आसात अशी माहिती सदानंद शेट तानावडेन दिल्या. गोंय आर्थीक उदरगत महामंडळ आतां आत्मनिर्भर जाला, ते सरकाराच्या निधीचेर निबून ना अशी खोस तानावडेन ह्या वेळार व्यक्त केला. जुवारीनगर वाठारांतल्या घरफोडी उपरांत पुलिसांचेर फारपेट करून पळ काडिल्ल्या एका दुबाविताक वास्को पुलिशेन दिल्लीच्यान अटक करून गोंयांत हाडलो. चोरयेच्या घडणुकेंतले आनीक दोग दुबावीत फरार आसात. घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. हे आरोपी पुलिसांचेर फारपेट करून तांच्यांनी पळ काडिल्लो. जुवारीनगर वाठारांतले तांच्यांनी घर फोडिल्ले. पुलिसांचेर फारपेट करून ते दिल्ली गेल्ले. दिल्लीच्यान ताका अटक केलो आनी गोंयांत हाडला. तशेंच दोग जाण चोर फरार आसात. चोरयेच्या घडणुकेंतले आनीक दोग जाण दुबावीत फरार आसात तांकां रोखडेच धरतले अशें पुलिसांनी सांगलां. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. मंत्रिमंडळान माझी बस येवजणेक मान्यताय दिल्या. माझी बस येवजणे खाला 4 खाजगी बस घेवन त्यो 4 मार्गांचेर चलयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. काणकोण ते पणजे, सावर्डे कुडचडे ते पणजे आनी पेडणे ते पणजे ह्या महामार्गाचेर ह्यो बशी चलतल्यो. अश्यो 4 बशी घेतिल्ल्यो आसा. माझी बस येवजणेक मान्यताय दिला अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्यो माझी बस ज्यो आसा त्यो 4 खाजगी बस घेवन 4 मार्गाचेर चलतल्यो. काणकोण ते पणजे, सावर्डे कुडचडे ते पणजे आनी पेडणे ते पणजे ह्या मार्गांचेर ह्यो माझी बशी चलतल्यो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान देहरादून ते दिल्ली मजगती धांवपी वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयेक 5वो बावटो दाखयलो. उत्तराखंडा खातीर ही पयली वंदे भारत रेल्वे गाडी आसा. ह्या वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हिरवो बावटो दाखयलो. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं तांच्यांनी हो हिरवो बावटो ह्या वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयेक दाखयलो. उत्तराखंडा खातीर ही पयली वंदे भारत रेल्वे गाडी आसा. राष्ट्रीय पावण्यार जावपी प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्यात गोयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लाय 2022 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार दामोदर मावजो हांकां भेटयतले. ह्या 57व्या ज्ञानपीठ पुरस्कार सुवाळ्याक अंतरराष्ट्रीय नामनेचे उर्दू कवी, लेखक, गीतकार आनी चित्रपट निर्मातो गुलजार हे खाशेले सोयरे म्हणून, जाल्यार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. भारतीय ज्ञानपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वीरेंद्र जैन आणि निवड मंडळाचे अध्यक्ष प्रतिभा रे तशेंच साहित्य, कला, नाट्य आणि सिनेमा ह्या मळावयले साबार मानाधिकांच्या उपस्थितीत हो सुवाळो जातलो. पावस लागीं पाविल्ल्यान दिवचल आनी मये वाठारांतल्या मुर्तीकारांनी गणपती करपाक लागपी चिकण माती एकदाची हाडून दवरल्या. पेडणे म्हालांतल्या वारखण गांवांत मेळपी चिकण माती ही उत्कृश्ट दर्जाची माती आसा. मात आतां वारखण गांवांत चिकण माती मेळप कुस्तार जालां. देखून फाटल्या 4-5 वर्सांच्यान मातये खातीर वळवळे काडचे पडटात, अशी खंत दिवचलच्या कांय मुर्तीकारांनी उक्तायल्या. अंदू मुर्तीकारांनी बोड्डे तशेंच हेर कांय वाठारांतल्यान कशी बशी एकदाची ही माती मेळयल्या. आनीक कांय वर्सांनी चिकण माती मेळटली काय ना त्या विशीं मुर्तीकारांनी दुबाव उक्तायला. पावस लागीं पावलो आनी आजून मेरेन घाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनीची कामां पुराय जावंक ना म्हणून नावेलेच्या थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. ह्या कामाक लागून थळाव्या लोकांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. मे म्हयन्या पयलीं घाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनीची कामां पुराय करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिल्लें. मात आजून मेरेन ही कामां पुराय जावंक नात. सिवरेज कामां अर्दवट उरपाक सिवरेज डिपार्टमेंट जापसालदार आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला.